भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात सरप्राईज विजीट दिली. साधन सुविधा वाडोवंक खंय यत्न. बेगीनूच केमोथेरपी सेवा सुरू. स्पेशलाइज स्टाफ जाय, इवन नियोनेटल ICU एक अपग्रेडेड वर्जन आमकां जाय. पण ते सगळे गोष्टी आमी करतले, फुडें आमी धकलचे ना. आतांच आमी करून घेतले. त्याच बरोबर डॉक्टरान जे कितें कांय गोष्टी सांगलेल्यो आसा त्यो गोष्टी आमी मार्गार आमी लायतले. कित्याक जर आणि डिस्ट्रिक्टात chemotherapy- जर जे सबस्टिट्यूट जाय थोडे पेशंट विल बी बरोबर. आतां CT स्कॅन एकदां आयले की हे स्टेमी बी तुमी जे उलयता आयज हार्ट अटॅकाचे पेशंट ते हांवेंनूच चालू केले. आनी ते आयज 108चे सकयल आमी सगळे ॲम्ब्युलन्सीस मर्ज करतले, कित्याक ते इंडिपेंडंट ॲम्ब्युलन्स दवरून फायदो कांय ना. सो सगळे तरेचे कॅन्सर पेशंट आसात ते हांगासर किमो खातीर येवं किमो खातीर हांगाच आमी दितले. किमोथेरपी तुमी हांगाच डे केअर सेंटरान तुमकां हांगा गावतले. अवेलेबल. आनी आयज डे केअर सेंटर हांगा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट दोनी कडेन आमी चालू करता. थँक्यू. आनी म्हाका दिसता की डे केअर व्हडले हॉस्पिटलां जी बांदल्या ते बेस्ड ऑन आमी पळोवचें पडटलें मॅपींग करून. पूण नॉर्थ गोवा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅन्डेटरी आमी हें करता. ती रावले आमी आशिल्ले दिता डेट तिका. 11 तारखेर आमी ठरयला 11 तारखेर करता. 11 I तारखेर feel my mother also facing from the या patient. दॅट्स वाय 11 हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट दोनी 11 तारखेर चालू करता. सो या महिन्याच्या 6 आतां 11 तारखेर